गोयच्या मायनिंगाचो विशय सध्या केंद्र सरकारा मुखार आसा। मायनिंगाचेर उपाय काडपाक प्रधानमंत्री मोदीन मंत्रीगट नेमिल्लो। 13 ऑक्टोबराक ह्या गटाची दिल्ली बसका जावपाची आसा। गोयची जी आर्थिक स्थिती आसा ती अत्यंत बिकट आसा। मायनिंग एरियांतल्या लोकांची परिस्थिती बिकट आसा। कितलेशे युवक मुखार बेकार पडूंक शकता आनी एक वायट पर्व मायनिंग जर चालू जावना गोंयांत सुरवात जातली आनी त्या खातीरूच भारतीय जनता पक्ष हे दिल्ली आशिल्ले कारणान तांचे सरकार दिल्ली आशिल्ले कारणान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी मायनिंग मिनिस्टर जे आसा बाब तोमर हे दोगूय हातूंत लक्ष घालून गोयची आर्थीक परिस्थिती बरोबर गोयची जी मायनिंग एरियाचे प्रॉब्लेम आसा ते रिजॉल्व करतले आनी येता त्या नोव्हेंबराच्यान मायनिंग चालू जातलें। आमकां एश्युरन्स दिल्ले त्या प्रमाणे एक मिटींग म्हाका दिसता 13 ऑक्टोबराक तांणी ऑलरेडी तांची जी कमिटी आसा ग्रुप ऑफ जी मायनिंग कॅबिनेट कमिटी म्हणून तांणी काडल्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर त्या कमिटीची मिटींग 13 तारखेक दवरलेली आसा। ती मिटींग जाल्या नंतर जे विशय हाताळपाक जाय ते पार्लमेंटाक घालपा खातीर नोव्हेंबर पार्लमेंट आसा आनी हे सगळे जावंक शकता प्रोवायडेड भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी जे आसात तांणी हातूंत इंट्रस्ट घेवन मुखार वचपाक जाय। नोव्हेंबराच्यान एक्चुअल खणपाक स्टार्ट जातले म्हणटा तुमी? हांव ताजेर कांय उलयना, पूण नोव्हेंबराच्यान आमच्यांनी जे डंप आसा ते डंप उचलपाक चालू करपाक जाता। तितली क्लियरन्स आसतली? तितली क्लियरन्स हाडूं येता नोव्हेंबरांत चालू करपाक। कळंगूटचो बीजेपीचो आमदार उपसभापती मायकलान नोकऱ्यो आनी मायनिंगाचेर पर्रीकार आनी दोगांय खासदारांक जाहीर उजरायल्ले। सुदीन म्हणटा मायकलान ताचे प्रस्न पक्षाच्या योग्य व्यक्ती मुखार मांडचे। See, whatever Deputy Speaker alleged, maybe from his side, it may be correct also. I don't want to talk on that. But since we are in one government, he should have got some source of force from BJP only. And that is the reason he said. I personally felt that he should not talk on the openly. He should go to the BJP committee, BJP people, and then discuss the issue. मायनिंग बंदीक लागून राज्याची येणावळ पडल्या, आर्थिक स्थिती बरी ना, अशा परिस्थितीत नोकर भरती करपाक सरकाराक पेलपाचें ना। मायनिंग सुरू जाले काय असल्यो गजाली सुरू करूं येता म्हूण सुदीन सांगता। आणि आर्थिक परिस्थिती जर सुदारली जाल्यार युथाक नवे जॉब दिवपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना की मायनिंग एक्टिविटी चालू जाल्या शिवाय जे आमकां वर्साक डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट 3,500 कोटी नुकसान जाता ते भरून येवपाक जाय आनी त्या नंतरच जॉब आनी हे सगळे चालू जाता। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी।